आनी टॅक्सीवाल्यांचें एक नांव बरें जावपाक जाय अख्ख्या देशान आनी देशा भायर. म्हणून ही गोवा मायल्स ही सर्वीस आज पासून आमचे टुरिजम डिपार्टमेंट थ्रू आज चालू करतात. आमी इतलेंच मागतात की ह्यो टॅक्सी भितरल्यान सगळ्यांक सेक्युरिटी मेळटली, तशेंच तेंची जी सर्वीस आसा ती प्रमाणीकपणान वयतली. रेट तांकां बसचे पयलीं कळटलो. फोन केल्या उपरांत ती टॅक्सी तेंच्या दारा पर्यंत पावतली आनी तांकां आस्त थंय सोडटले आनी वेवस्थीत कायद्यानुसार तेंचे कडेन पयशे घेतले. आमी कोणाक चॅलेंज करपाक ह्यो टॅक्सी घालनात. सगळ्यांनी हेजे अंडर येवचे आनी सगळ्यांनी बरो बिझनस आपलो करचो. आमकां जाय टॅक्सीवाल्यांचें नांव गोंयान, हिंदुस्तानान भायर सुद्दां बरें म्हणून मेळलेलें. आयज बरेंच पोटेन्शियल पिड्ड्यार जाता. फॉर एग्जाम्पल कोणाक जर तूं सेक्रेटरेटान येवपाचो आहा जाल्यार ताका टॅक्सी मेळना आयज. तो धरया खंय तरी ताज विमानतळार रावला आनी ताका हांगा येवन कोणाक तरी मिनिस्टराक किंवा सेक्रेटरीक मेळपाचें आहा. ताका आयज ती ताज विमानतळाची टॅक्सी मेळटली. पण समजा ताका आनीक खंयच्यान येवपाचो आहा जाल्यार ताका टॅक्सी उपलब्ध जायना. पणजेच्यान येवपाचो आहा किंवा म्हापशाच्यान येवपाचो आहा, टॅक्सी उपलब्ध करतलो जाल्यार प्रासार वचचें पडटा किंवा ज्या जाग्यार टॅक्सी आसता थंय वचचें पडटा. आतां खंयच्यानूय मदल्यांच्यान सुद्दां टॅक्सी आपोवन हाडपाक येतली. सो द पोटेन्शियल ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ टॅक्सी वील इन्क्रीज 2-3 टायम्स. इन मेनी केसीस स्वताची टॅक्सी सुद्दां लोक काडचे ना, ही टॅक्सी वापरतले कारण एवेलेबिलिटी आसा. म्हणना फुडें एकदां गॅरंटी आली की लोक वापरपाक सुरवात करता. त्यामुळे पोटेन्शियल फॉर द बिझनेस वील मल्टिप्लाय 2-3 टायम्स एंड देरफॉर द इनकम फॉर द टॅक्सी ओनर्स वील ऑल्सो मल्टिप्लाय बाय 2-3 टायम्स. लॉन्च आसा. म्हाका दिसता 2.5 दिसांनी मोर दॅन 6,000 people have downloaded the app. म्हणजे सी द गोंयच्या लोकांचे आनी कोण ट्युरिस्टाचे पळय 6,000 लोकांनी ॲप डावनलोड केला 2.5 दिसांनी. म्हणजे दीस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ गोंयकार आमचे. दक्षिण गोंयच्या टॅक्सीवाल्यांक सरकारान सुरू केल्ली ही ॲप सर्वीस मानवल्ली ना. सरकाराचे रेट खंय परवडपाचे ना. गांवांनी धड नेटवर्क ना, पॅसेंजरूय मेळचे ना. आमी म्हणटा तुमी ॲप आमकां विरोध ना. तुमी ॲप चालू करता पुऱ्या गोंयांत चालू करा काय ना. पूण तुका स्टेशन एपाचेर बसोवपाचो पेडण्या घाला, मोल्या घाला, खंय घाला, आमचो काय विरोध ना. पूण तुका एपाचो कावंटर एअरपोर्टाची गरजूच कितें? आयज आमकां सांगता थिंगा एअरपोर्टार कस्टमर येतलो ताका आमी दाखयतले एप कसो डावनलोड करप, कसो टॅक्सी बूक करप, त्या मॅन पॉवर यूज करतले. अरे म्हाका एक सांगूंक सोदता, एअरपोर्टाचे मनीस येता ते बालवाडीचे भुरगे न्हू, ते शिकलेले लोक येता बरे बरे लोक. ज्या एका मनशाक समज ॲप लोड करपाक जाय, तुमी ते एडवर्टायजमेंट दिया थिंगा, तो जाय तर आपले ॲप लोड करता, गाडी बूक करतलो, आमकां काय प्रॉब्लेम ना. तो ॲप बेस्ड टॅक्सीक आमचो न्हू संपूर्ण गोंयच्या टॅक्सीकारांचो विरोध आसा. तो ॲप हांगाचे लोक जो जॉईन जाला हांगा टॅक्सीक ॲप टॅक्सीक फकत 200 लोक जॉईन जाले. ते पसून हांगाचे लोकल म्हणजे तांकां ते खरेंच जे लोक टॅक्सी डिपेंड ना, तेजे पात्रां गव्हर्मेंट सर्वंट आहा, ते घोडो जो टॅक्सीक आसा आमी पोटा काम करतात. फकत तांकां कावंटर दिता म्हणून सांगलें म्हणून ते एपाक टॅक्सी जॉईन जाला. फाल्यां हांगा जो कावंटर तुमी काडात, एक मनीस एपाक जॉईन जावता चॅलेंज म्हणून सांगता. फाल्यां हांव एका टुरिजम डिपार्टमेंटाक सांगता फाल्यां ताका कावंटर बंद करपा जाय. एक मनीस एपाक जॉईन जाला म्हाका सांग. पयलें आमकां एक प्रेजेंटेशन करपा आहलें, सांगपाक बाबा हो ॲप कितको चलतलो, कोणाक बेनिफीट आहा. सो आमकां कितको सांगपा जाता. सो आज रायट ना आमच्या म्हणपाक काम ओपोज करता. कित्याक आमकां कांय खबर ना हें ॲप म्हणल्यार कितें. आमचे ॲप्स आतां सद्या आमच्या गरज ना. कित्याक आमची मेट्रो सिटी ना, मेट्रोपॉलिटन सिटी ना. पूण आमच्या गोंया भितर डिस्टन्स कितले आहा. चड हांव सांगता नॉर्था सायडीन डिफरंट, पूण सावथा हांगच्यान आमचे वाळपय गेले ना तर पालोलीम गेल्या थंयचे बॅग घेवपाक मेळटा आमकां मेळपा ना. मागीर आमचे सांगे गेले, सांगे नेट ना. मागीर तो कितें म्हणटा खबर आहा, सांगे गेल्यार तूं परते हांगा सावंड्डे यो, सावंड्डेच्यान तूं राव, जाय जाल्यार हांव तुका फोन करतलो, ना जाल्यार परतो यो, म्हणजे कोणा लॉस. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.